फोंड्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल 70 मेरेन, मडगांव साश्ट, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटीग्रामांत. वास्कोन बॉक्सायटाचो इशू हो दीस पर दीस वाडत गेला. आतां खंय 2 बोट्यो एका म्हयन्यान आयल्यो आनी अख्खी धूळ तांबडी कलर जी आसा ही खाऱ्यावाड्याच्या लोकांच्या जेवणान, लेबरांच्या जेवणान पडली पूण असो बोवाळ जालो. आतां खंय एक NGOन एक कंप्लेन दिल्या पोल्युशन बोर्डान की हो कार्गो हांच्यांनी इमिजिएटली बंद करचो, नाजाल्यार हो तरी आउटर एन्करेजेचेर शिफ्ट करचो. तांचें म्हणणें आसा की 10 आनी 11 नंबर बर्थ जो आसा हो एकदम सिटीचे लागीं आसा आनी ताका लागून चड पोल्युशन जाता म्हणून फाटीं खंय गोवा पोल्युशन बोर्डान 10 आनी 11 नंबराचेर कोल हँडलिंग बंद केल्लो. तर आतां हो बॉक्सायट हांगा हाडून प्रदूशण कित्याक करता असो क्वेश्चन हांच्यांनी केल्लो आसा. मी गोवा पोल्युशन बोर्डाक कंप्लेंट दिला की गेल्या कांय दीस जालो हांगा बॉक्सायटाचो बोवाळ चालू आहा. बॉक्सायट आमी थ्रू न्यूजपेपर आमकां कळ्ळें की लोकांच्या जेवणान खाणान पडटा. हेच्या पयलीं 10 नंबर आनी 11 नंबराचेर कोळसो इम्पोर्ट करताले. हांगा सिटी लिमिटान सारकें चड पोल्युशन जातालें म्हणून तो कोळसो हेंच्यांनी बंद केला आनी आतां हेंच्यांनी बॉक्सायट इम्पोर्ट करपाक स्टार्ट केला, वीच इज मोर हार्मफूल. सामकोच लायट वेट आनी सबंद सिटीचो कलर ऑलमोस्ट रेड जाल्लो आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां कोळसो 10 आनी 11 वयलो 5 आनी 6चेर व्हरून दवरपाक लायिल्लो. सो तो सिटींतल्यान पयस येल्लो. आतां गेलो 1 म्हयनो जालो पळयता आमी ही जी दुसरी बोट लागलेली आहा बॉक्सायटाची. पयलीं काळो जो कोळसो येतालो आख्या सिटीन भरतालो तो आतां तांबडी धूळ येवंक लागल्या. सो हांव नकळो हितून MPT आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा ते कसले गेमी खेळटा ते. कोळसो व्हेलो मरे जाल्यार आतां बॉक्सायट कित्याक हाडलो हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क जाल्लो आहा आमचे तकलेन. Behind me, a vessel is unloading bauxite ore. It is a grim reminder of that the enforcement agencies and MPT are hand in glove as far as all these activities are concerned. Bauxite is a powdery material. At least coal is lumpy, and here this is a powdery material. When there is strong breeze, the dust comes over the whole of Vasco. Vasco cars are bearing the brunt. I think it's high time the government, I don't know what they are up to, but government should take some steps and stop this nuisance being caused to the residents of Vasco. फाटली 2-3 वर्सां जाली 70 वाठारांत माकड तापाचें प्रमाण भरपूर प्रमाणान वाडत आसा. ह्या वर्सा हाजेरच कंट्रोलान हाडपा खातीर उत्तर गोंयचे उपजिल्हाधिकारी बिचोलचे SDM प्रदीप नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला आपल्या ऑफिसरां वांगडा एक खाशेली बसका जाली. आमी एक एक्शन प्लॅन तयार करचो पडटलो की डिपार्टमेंट वायज. आतां उदाहरणार्थ आमचो मामलेदार ऑफिस आसा. इट इज अ ऑफिस, ऑनलायन ऑफिस फॉर ऑल सिजन अशें म्हणटा. प्रत्येक फावटी कितें जाल्यार मामलेदार ऑफिस थंय आमी कंट्रोल रूम ओपन स्टार्ट करून ड्युरींग 2-3 म्हयन्यान थंय आमचे सगळ्यांचे दोज पर्सन हू कॅन गिव द रिस्पॉन्स टू कंट्रोल दीस डिसीज तेंचे सगळ्यांचे नंबर, कॉन्टॅक्ट नंबर घेवन आमी थंय कंट्रोल रूमान दवरून फाल्यां फुडें जर इमिजिएट आमकां कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार तेजेर इमिजिएट एक्शन घेवपा खातीर तो एक आमी सिस्टम एक लावंक शकता. आनी ती जर लायली जाल्यार म्हाका दिसता इट इज गूड फॉर ऑल ऑफ अस. म्हणजे कितें, कंट्रोल रूमान 24 hours by 7 असो एक मनीस हे करून अपॉयंट करून तेजेर आमी एक्शन घेवपाक शकता. आमी सगळ्यांनी मेळून हेजेर कसो प्रयत्न कसो तेजेर कंट्रोल हाडपाचो हेजेर उपाय करपाक जाय. म्हाका दिसता आयची मिटींग ही तितली म्हाका सफिशियंट दिसना की हेतून सगळ्यांनी इन्वॉल्व जावन एक अवेरनेस आसा पळय, अवेरनेस आमी करपाक जाय. सो आज जी मिटींग जाली तातूंत आमी ठरयल्लें आसा की डेप्युटी कलेक्टरान जशें आमकां सांगलें की परत एक मिटींग जातली आनी ते एक एक्शन प्लॅन तयार करपाचे आसात फूल 70 खातीर. तातूंत ते सगळे जे ऑफिसर्स आसात, हेल्थ डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट, मागीर जे मामलेदार आसा, BDO, पंचायत जे आसात, पत्रकार जे आसात, तांकां घेवन परत एक एक्शन प्लॅन तयार करतले. 19 डिसेंबराक मडगांव रवींद्र भवन हांच्यांनी ऑल गोवा कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन दवरला आनी त्याच निमित्तान स्टार मेकिंग आनी सांताक्लॉज कॉम्पिटिशन बी जातलें म्हणून रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत नायक हांणी सांगलां. क्रिसमस सणाच्या निमतान, नातलांच्या निमतान एक मोठी कार्यावळ घडोवन हाडटा. हाजे पयलीं अशी कार्यावळ रवींद्र भवनाक तरी जावूं ना आनी आमकां दिसलें की आमी सगळ्या धर्माचे, सगळ्या संस्कृतीचो आदर करपा जाय आनी ताका लागून रवींद्र भवनान एक खासा पावल मारला ह्या खेपेक
आनीक कॅरल सिंगींग जो प्रकार मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आसा तो आमी ताजें एक मोठें कॉम्पिटिशन आमी घेतात. ह्या कॅरल सिंगिंगा खातीर पयले जे 20 ग्रूप रजिस्टर जातले तांचे खातीर हें कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन उक्तें आसतलें. ओन्ली फर्स्ट 20 ग्रुप्स एंड वी आर गोइंग टू प्रोवायड ईच ग्रूप 5,000 रुपीज पार्टिसिपेशन तांकां ऑनरेरियम तांकां ताजे खातीर दितले आमी. आनीक प्रायजस जी आसतली ताका 25,000 रुपयांचें पयलीं इनाम, 15,000 रुपयांचें दुसरी इनाम आनी 10,000 रुपयांचें तिसरें इनाम आसतलें. हीं 3 इनामां आसतलीं. ही कार्यावळ आमची 19 डिसेंबराक सांजची 6:30 वरांचेर रवींद्र भवनाक जातली. ओपन एअर जो आमचो हें आसा स्टेज आसा थंय कार्यावळ जातली. खंय ह्या दिसांनी चड सरप भोंवता आनी ताका लागून खंय अख्ख्या वाड्यार भंय पडला. तांच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेस्क्यू टिमाक जरी आपयले जाल्यार ते सांगता की तांकां आमकां रातचें काम करूंक मेळना आनी आमकां रातचें येवंक मेळना. आतां रेजिडंट्स जे आसा ते म्हणटा की आमकां कोणें तरी हेल्प करचो, कित्याक हांगा चड सरप भोंवता आनी धाकटी भुरगीं खेळटा म्हणून तांकां भंय दिसता. आतां तांच्यांनी हेंय डिमांड केला की लोकल कावन्सिलर जो आसा ताणें मातसो त्या वाड्यार खंय चड गार्बेज बी आसा ती क्लियर करून घेवची, कित्याक हाका लागून एखादी सरप येता असो तांचो दुबाव. तांकां बाब गिळप तो आनी भिरांतलो रे सायबा मातशें होराय कितें करून तांकां हिंगान कित्याक दवरलें आमकां. मातशें कितें पूण करें चोय बाबा उपाय काडाय तेजो. पळय रे हांवें तेंका पयर म्हणजे चेड्याचे बोल पडलो हिंगा काडपा म्हणून येयलोल्यो. ते मागीर कोणा भाड्या धाडून मातशें काडून हाडलो. ते दुसरो हाडलो बोल चेड्यान हिंग उडयलो सकल. कोणा भाड्या धाडून मातशें बोल हाडलो. हे असले हा जाल्यार तो बोलू नाका म्हणपाचें म्हाका. तो मातशें ते आमचे हे सरप बीन येता हिंगासर तांकां मातशें धरून वचचें म्हणून, कित्याक आमकां चड भिरांत दिसता. कित्याक आमी एकलीं आसतात घरांत बीन आनी ती जायते पावटी म्हाज्या दुर्गान पासून भितर सरलेले. हांवें एक पाटीक मारलोलो आनी आतां हो हार येयला म्हणून आमचे सारको आकांत येयला. आमची भुरगीं बीन आसाय ताका लागून प्लीज तुमचे लागीं मागता कशें करून ताका हिंगासरलो सोदून काडचो म्हणून. आमकां भिरांत दिसता. आमची धाकटी भुरगीं आसत करून खायले बिले कितें जालें जाल्यार कितें करतले आमी. मागीर येवन फायदो कितें भुरग्यांक बी हे केल्यार. पयलीं एक्शन घेवपा जाय न्हू, मागीर येवन कितें फायदो. पयलीं आमकां कितली भिरांत दिसता भुरग्यांच्या, भायर सुद्दां सोडना भुरग्यांक. तशें घेवन बसता आमी भुरग्यांक बीन. तुम्ही फॉरेस्टाक फोन केलो? फॉरेस्टाक फोन केले आमी रातीचेर. तो मागीर नंडी चेड्यान फोन केलो. तो म्हणपा लागलो ना आमी रातीचे येनाय म्हणपा लागलो. रातचे येवपाचें आपलें काम न्हू म्हणल्यार तेंच्यांनी काम तेन्ना तेंचें काम तरी केन्ना आसता जाल्यार असले रेस्क्यू टीम ती रेस्क्यू टीम म्हणल्यार लायक तेंच्यांनी सदांच 24/7 अवेलेबल आसपाचें लोकां खातीर. आतां हे ऑथॉरिटी कडेन फॉरेस्ट ऑथॉरिटी कडेन समज आमी ते म्हणटा समज आमी आमचें काम न्हू रातचें येवपाचें जाल्यार कोणाचें काम येवपाचें हांगा तें तरी म्हाका तेंच्यांनी सांगपाचें. कित्याक हांगा लायफाचे लोकांचे भुरगे हांगा खेळटा. सो ते भुरग्यां खातीर आतां कोणी अजगरान बी एटॅक केलो हेलो भुरग्यांक जाल्यार कोण हेचेर जबाबदार. हे घाणीचेर मातशें क्लीन करपाचें. झाडां बिडां मारले निटनस क्लिनस दवरपाचें हांगाचे कोण रिप्रेझेंटेटीव हांगा काड वॉर्ड रिप्रेझेंटेटीव आहा पळय तेणी हेचेर मातशें लक्ष घालपाचें. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पासष्टावो सहकार सप्तकाचे कन्क्लुडींग हांगा सहकार भवनान कुट्टी हांगासर जाले. ह्या कार्यावळीक गोविंद गावडे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर तशेंच आदले आमदार शिरोड्या मतदारसंघाचे सुभाष शिरोडकर हाजीर आसले. आज कितलेशे लोक ह्या कोऑपरेटिव्ह सेक्टराच्या आधाराचेर आता स्वतःचे व्यक्तिमत्व घडयतात, आपलो स्वतःचो विकास करतात, आपलो स्वतःचो उदरनिर्वाह करतात. त्याचबरोबर संबंध कोऑपरेटिव्ह सेक्टर एक हो इंडियन इकॉनॉमीचो एक बॅकबोन जावन आसा आनी तातूंत बॅकबोन स्ट्रॉंग जर करतलो जाल्यार ह्या सेक्टरान जेणे पावल मारिल्लें आसा आनी जे 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 ह्या सेक्टरा कडेन मुखार वचून आपले एक वेगळे समाजान भितर एक नवे वेगळे स्थान करणे आसा हेंकां सगळ्यांक क्रेडीट वता. त्या बद्दल हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करतां. जेन्ना टॅक्नॉलॉजी म्हणटा तेजो दोन तरेन आसा, ताजो यूज आनी ताजो मिसयूज. टॅक्नॉलॉजी सामकें सापडलें ना म्हणजे तो सगळ्या पावलांसर आसा तेंकां एक वेळा पयलीं बरोवन धाडटा स्कॅन करून धाडलें आनी ते नंतर करता. आतां नाका तेणी जबाबदारी तांणी कंप्युटर दवरता तेणी टायप करपाक टेक्निकल करता. हांव तेन्ना अभिमानान सहज म्हणटालो की सुभाष शिरोडकराचे दोन कॉलेजी आसा तरी जाय ज्या कॉलेजींतल्यान ती
गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन. कारण गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन चेअरमॅन आनी मंडळ आशिल्ले म्हणून हांव एक राज्य घालूंक शकलो म्हजी इमारत जावची म्हणून ना ती जावची नाशिल्ली. म्हाका म्हणजे तो पेशंट कसो पळय तो पेशंट अर्दवट सोडटा शव कशें. गोवा सहकार कोऑपरेटिव्ह युनियन आणि बार्देश बाजार कन्झ्युमर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमान 65वा सहकार सप्ताह मनयलो. ह्या सहकार सप्ताहाचे मेन चीफ गेस्ट म्हणून महसूल मंत्री रोहन खंवटे, त्याचबरोबर बार्देश बाजाराचो मेन प्रवर्तक रमाकांत खलप, चेअरमॅन गुरुदास सावळ आणि हेर मानेस्त हाजीर आसले. 30-35 लाखाची विक्री आम्ही केली आणि आता या 30 वर्षात आमची विक्री जवळजवळ 36 कोटीचेर पावली. हीच फिगर दाखयता की कशा प्रकारे बार्देसकारांनी विशेषतः त्या संस्थेचेर प्रेम केलें. सरकारी अधिकारी जो बशिल्लो आसता ताका खबर आसपाक जाय की सरकाराचे धोरण जे योग्य आसा ते बेगीन वचपा खातीर आपलोय तितलोच वांटो आसता म्हणून. जेन्ना तें कमी जाता, प्रश्न एक डिपार्टमेंट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक विचारपाक लागता जे योग्य न्हय, तेन्ना सरकाराची कामां स्लो जाता आनी अकाउंटेबिलिटी सरकाराची लोक अपेक्षा करता. लोक मागता सरकारान सगळें करचें म्हणून, पण फाटले हे लोक जे अकाउंटेबिलिटी लोकां कडेन नासता ते खंय दिश्टी पडना. 18-19 वर्सां साधारणतः 40 कोटी पावचे अशी आमची अपेक्षा आसा आणि ह्या कामात आमकां आमचे जे गिरायक आहा, आमचे भागधारक आहा ते खूब मदत करता. किंवा बाकीचे ब्रांची आहा, ह्या ब्रांचींतल्यान पूण 4 म्हणजे म्हत्वाच्या जे आमचे कस्टमर आहात त्यांचो आज आमी सन्मान करतले. गणेशोत्सव मंडळ जे सदांच समाजा खातीर वेगवेगळे उपक्रम करता, तेंच्यांनी 25 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या भुरग्यांच्या पालकां खातीर, खास करून फक्त पालकां खातीर एक NGOच्या मार्फत NGO आणि गणेशोत्सव मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 25 तारखेक वाळपय एक कार्यशाळा दवरल्या. हे गणपतीचे आम्ही काम करताच, इवन बरे बरे प्रोग्राम हाडटात, पण तितून आमचे सोशली काम भरपूर असता. फॉर एक्झाम्पल कोणाचे घर पडले, हालींच आमी कोणाक फायनान्शियल गायडन्स दिला. त्यानंतर कोणाक कॅन्सर जालो जाल्यार आमचे कडेन एप्लिकेशनां कशी येता पळय तशें आमी हेल्प करता. तितून गोशाळा आहा पळय, ते गोशाळेक आमी वर्सान वर्सा एक सादारण एक फंड दिता. सोशली आमी खंय ना खंय तरी आमकां समाजा खातीर कितें तरी करपाचें आमचें हें आहा पयलीं पासून. सार्वजनिक गणेश मंडळ वाळपय गेली 33 वर्सां जाली आमकां स्थापन जालें मंडळ. आनी हें मंडळ सार्वजनिक गणेश मंडळ 11 दीस साजरो करता आनी त्याच बरोबर विविध कार्यक्रम, सांस्कृतीक तशेंच सामाजीक कार्यक्रमांत भाग घेता. आमी दिनांक 25 नोव्हेंबर 9:30 ते 12 पर्यंत एक वर्कशॉप घेवपाचें ठरयिल्लें आसा. वर्कशॉप फॉर पेरंट ऑफ टिनेजर्स. 25 नोव्हेंबराक पालकांसाठी जो कार्यशाळा दवरल्या, ही कार्यशाळा स्पेसिफिकली फोकस करता की पॉझिटिव्ह रिलेशन डेव्हलपमेंट विथ युअर किड्स. आणि हो कार्यक्रम हा जो आम्ही स्पेशली वाळपय 70च्या पॅरंट्स खातीर दवरला. हेजो सगळे पॅरंट्सांनी लाभ घेवपाचो हो जो कार्यक्रम हा, हेका म्हणजे रजिस्ट्रेशन आहा आणि आमी लिमिटेड सीट्स दवरलेली आहा. सो आमचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आमच्या मेंबर्सां कडेन अवेलेबल आहा. सुनील काटकर आणि विजू कुडतरकर यांच्या कडेन फॉर्म्स आहा. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळुया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.